आयज आमी योग यात्रा आमची आम आदमी पार्टीची आमची नॉर्थ गोवा हांगा आल्दोनच्या मतदानासान चालू केला। हो आमच्या नॉर्थ गोवाक आयज पयली यात्रा। आमी ही आमच्या तिक्षार जो मोयडा आनी बास्तोरा ह्या तिक्षासान ती आमी स्टार्ट केल्ली। आमी 3 जाग्यांचेर आमची धाकटुली सभाचो हेतू कितें, जी सेकंड गॅरंटी आम आदमी पार्टीन अरविंद केजरीवालान जी आमच्या तरणाट्यांचेर दिला जॉबा खातीर, हाजेर हाका लोकांक हाजी म्हायती दिवपाक आनी लोकांनी हाजो लाभ घेवंक जाय। कित्याक 2022चो शेरकार जो आसतलो तो आम आदमी पार्टीचो, खास आमच्या साद्या आम आदमी लोकांचो। ही यात्रा आमी आल्दोना मदेसान स्टार्ट केला आनी ही यात्रा आमचे बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉर्थ गोवा तशेंच सावथ गोवा 40 मतदानान चालू आसतली। हांगा कोण म्हाका सांगूंक शकता आमच्या घरान सरकारी नोकरी आसा तुमच्या घरान सरकारी नोकरी ना, पूण अशें आसा खंयच्या एका घरान 4 सरकारी नोकरी आसात। कित्याक ते खास आदमी आनी आमी आम आदमी, आमी सादे लोक आनी आमचे कडेन ती मोठी घूस दिवपाक आनी ते ब्रायब दिवपाक आमचे कडेन पयशे ना, आमचे कडेन ती ताकद ना, म्हणून ह्यो नोकरी आमकां मेळना। दिसता तुमकां आमची बेकारी गोंयांमध्ये वाडोन वयता। सद्याक ह्या कोविड सिच्युएशनान हाजो आमकां कितें तो एकदम परिणाम दिसून येयला। ताका लागून आम आदमी पार्टीच्या सरकारान अरविंद केजरीवालान 1 म्हयनो फाटीं जेन्ना म्हापसा मदीं आमची आम आदमी पार्टीची मिटींग आसली, हांगा आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक गोंयच्या शहराक मांडून दिला। 2022 जेन्ना आम आदमी पार्टी जिखून येतली, आम आदमी पार्टी असेंब्ली कडून हाडटली, तेन्ना सगळ्याच्या घरान एका मनशाक 1 सरकारी नोकरी पावून दितले। आयज आमचो मेन उद्देश म्हणजे आमचो युथांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाचो, तेजेर गॅरंटी दिल्या। पयली गॅरंटी कितें, कोण सांगूंक शकता पयली गॅरंटी कितें आमची? ती पयली गॅरंटी आमची फ्री इलेक्ट्रिसिटी। हे एका आमी कॅम्पेन करून टोटल गोंयान 3,50,000 फॅमिलीज आहात। कितके आहात? 3,50,000 फॅमिली। 2,90,000 फॅमिलीन रजिस्टर केला गोंयान। फॅमिली 2,90,000 रजिस्टर केला फ्री इलेक्ट्रिसिटी। 2,90,000 लोकांक फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटली आनी तेजेर रजिस्टर केला आम आदमी पार्टीन गोंयान। गोंयांत आज आमी अनएम्प्लॉयड यूथ जे आसा फॅमिलीचे ते आमी रजिस्टर करतले। 2,90,000 आउट ऑफ 3,50,000 फॅमिलीज रजिस्टर केला। आता सांगले म्हणजे कळे इलेक्ट्रिसिटी फ्री म्हणजे कितें, कळे फ्री दितले, पयशे किशे येतले सरकाराक। तिका कितें केलें, तिने करप्शन वाचयलें। करप्शन ना, तिका ऑफिसर पयशे घेवपाक भियेता दिल्लीन, तिचे काम गेले पयशे घेवपाक भियेता, हिंगा करप्शन बंद करतले सगळे। आता करप्शन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी कळ्ळे खंयच्या डिपार्टमेंट वयशील भायर दिसता तुमकां। आतां ह्यो सगळे अंडरग्राउंड जातले थिंगासर। हांकां अंडरग्राउंड करपाची ना, हांकां फक्त त्यो झाडां पडलेली जाय, लायट गेलेली जाय, परत एस्टिमेट, परत टेंडर्स,